आज आमचे हांगा आमोणे हांगा श्रमधामात बांदिल्ले घराचे उक्तावण सुवाळो जाता. आमचे केसर गांवकर तदपूर केसर गांवकर हांचे ह्या भागांत ल्हानशी खोप आशिल्ली आनी तातूंत ती सामकी अत्यंत गरीब परिस्थितीन रावताली. जेन्ना आमी सगळ्यांनी मिळून थारायले आमोणेचे सगळे कार्यकर्ते, मुख्य आमचे बलराम चॅरिटेबल ट्रस्ट चेअरमॅन आमच्या मंत्री डॉक्टर रमेश तवडकर आणि सगळे आमचे कार्यकर्ते हांणी जेन्ना थारायले की हे घर श्रमधामा अंतर्गत आमी बांदून तांकां दिवया, आमचे गांव भयण आनी तांचे तांचो संवसार हांगा वेवस्थीत जावचो आनी सगळ्यांनी डिसिजन घेवन मागीर हांगा हे श्रमधामान घर तशें अवघे 3 म्हयन्यांनी घर जाल्लें. फक्त बारीक सारीक कामां लागून उरून मागीर हे इतके मातशे लांबणेर पडले आनी आयज ताचें उक्तावण सुवाळो जाल्लो आसा. सरा बरोबर हांव ह्या श्रमधामाक जल्मलो सराक देव बरें कर म्हणटा. कित्याक मातसारीक मनशाक आज ह्या लोकांनी घर मारपाचें आनी हेल्प करपाचें सरामुळे म्हाका मेळ्ळें. म्हाका खूब बरें दिसता. तशेंच सांगपा म्हळ्यार जेन्ना आमी सरांनी आमी फर्स्ट दिसा येयल्ले पळयले दोनी वाटच्यान घरां आनी मोदी येदी शिकोवप आनी तेन्ना तें पळयलें तेन्ना घर बसचें ना अशें दिसतालें. आनी सगळ्यांनी सायडीचें घर आसा पळय तेणी आमकां दुर्गा तेकयन घे म्हणलें आनी ह्यानी बी आमकां ऑब्जेक्शन दिलां बांदा म्हणलें. आनी आज हें सुसज्ज घर पळय मनां इतलें समाधान जाता. आनी स्पेशली सांगता आमोणकारांचे सगळे लोक त्या दीस आसले आनी त्या दीस काम करता करता आमी आख्खी गुन्यांत एक सांबाळ्ळी आनी खावपाक जेवपाक म्हणटा तशें सगळे लोकांनी दिलें आमच्या भाजी आनी आमी त्या दीस एक दिसा गुन्यांत मारली टिचर आनी सगळे आमोणेंचे. हांव तांकां आमोणकारांकय देव बरें कर म्हणटा. कित्याक अशें करून सपोर्ट मेळ्ळा न्ही. सर कितलीं घर बांदता. कितली एरिया आसा ही जवळ जवळ 17 वयर आहा. आनी रूम्स कितले हांगा? रूम 2 हे आनी फाटल्यान किचन आनी वरांडा. हॉल म्हण तूं मातशें जाग्यार बसना जाल्यार ही पॅसेज करची पडली. नाल्यार आमी पॅसेज करना. स्पेशली जागो लांबट आसलो आनी दोनी सायडीच्या घरां आनी उदकाचेंय हें आसलें कोणाय हितून पडो नाका म्हण तें सगळ्यांक तेतून एडजस्ट केलें म्हण बऱ्यापैकी जालें दिसलें. आज पळयना म्हणजे समाधान. आज आमी 74वें 74th घर आमी आज सुपूर्द करता. अशे वेळाचेर आमचे सरपंच सविता तवडकर आसा. तशेंच आमचे एसीचे ट्रेजरर आनी इंजिनियर म्हणून स्वता काम करपी आमचे विनय बाब आसा. आमचे अध्यक्ष प्रभाकर आसा आनी दोगूय जाण म्हणजे आवय आनी पूत म्हणजे केसर आनी ताजो पूत किसन. म्हाका याद जाता आमी ल्हान आसतना की केसरबाईक कावरे हांगा दिल्लो लग्न करून ताका ती दिलो आनी थंय दितकच म्हणजे कालांतरान ताजो घोव विठोबा म्हणजे तो एक ट्रक ड्रायव्हर आशिल्लो आनी तो एक्सपायर्ड जालो आनी त्या नंतर तांणी हांगाच आमच्या गांवांत रावप म्हणजे आपल्या भावा कडेन आवय कडेन रावप जें पसंत केलें. आनी अशा वेळाचेर जशी फॅमिली व्हड जाता तशी तांची बारीकशी फॅमिली आशिल्ली आनी त्यामुळे भावाच्या शेजाराकच तांणी बारीकशीच खोप काडून ती रावताली आनी तातूंत म्हणजे कशी कशी ती दीस काडटाली. आनी त्या वयल्यान म्हणून आमी बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान अशा प्रकारच्या लोकांची शोधाशोध आनी आमी मदत करप हो उपक्रम आमचो चालू आशिल्लोच. हाजे पयलीं आमचे मधुकर दहीकर हाजेंय घर आनी आमचे शालिनी हाजेंय घर आमी बांदिलें. त्याचमुळे आमचीच भयण अशा तरेच्या स्थितीक रावता. त्यामुळे आमी सगळ्या गांवच्या भावांनी म्हणजे सगळ्यांनीच असो निर्णय घेतलो की तें घर बांदप आनी तें बांदपाचें काम आमी सुरू केलें. आणि त्यानंतर अवघ्या साधारणशे 2 महिन्या भितर ते घर कंप्लीट केलें आणि त्यानंतर आज प्रत्यक्ष म्हणजे बांदून खूप टायम जालो पण तेणें ताका म्हणजे घरा भितर वचपा खातीर जी वेळ आनी बाकी सगळें आसा न्ही ती आज मेळ्ळी अशें धरून वताना आज ताणें सगळें देवकाम ताणें पूर्ण केलें आनी आज प्रत्यक्ष ती रितसर ती घरांत वता. त्यामुळे एक आमकां आनंद जाता इतल्या खातीर श्रमधाम काम करता आसतना आमी माणुसकी जगोवली म्हणजे आमचे जे गांवांक आशिल्लें गांवपण मनीसपण आनी एकमेकांक मदत करपाचो भाव आसा तो सिद्धांत फुडें व्हरत आमी हें सगळें काम करतात. आनी आतांय प्रत्यक्षांक आमचे 4 ठिकाणी घर चालू आसा म्हणजे कांय घर पैंगिणी एक घर कंप्लिशनाक आसा. तशेंच आमचे फुडल्या आठवड्या भितर जे आसा न्ही आमी तुगेले चाळ म्हणटा तळ्याक जे आसा न्ही घर पूर्ण जाल्लें आसा तेंय घर आमी सुपूर्द करतात. अशे तरेचें घरां काम चालू आसा आनी आज प्रत्यक्ष आमी ह्या केसरबाईच्या घर आमी दिवपाक आयिल्ले आसा. त्यामुळे म्हाका खूब आनंद जातल्या खातीर एक अत्यंत कठीण आनी अशें दुख्खद परिस्थितींत
जिवन जगता आसतना की आमच्याच भयणीक आमी एक मदत करपाक शकले हांव भाव आसताना ताजें समाधान जें आसा आमकां सगळ्यांक आसा आणि फुडल्या काळा भितर जें आसूं ना बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान आसूं अशा प्रकारचे अखंडपणे काम आमी जें चालू दवरलें आसा तें सतत चालू उरतलें. हांव दिपक तवडकार रमेश तवडकर सराचो घट कार्यकर्तो. जशें रमेश तवडकर सरान आमकां कितेंय जरी सांगलें जाल्यार तें करपाक आमी फाटीं ना. त्याच पद्दतीन जेन्ना आमकां रमेश तवडकर सरान सांगलें, आमच्या मंत्र्यान सांगलें, आमच्या भावान सांगलें की सगळीं कार्यकर्त्यांक की हें जें घर आसा किशनाचें तें बांदपाक जाय. आनी ह्या एक सराच्या उल्याचेर आमी सगळीं कार्यकर्ते एकठांय आयले. एकठांय येवन सराकय सांगलें आमी इतले जाण सगळे गांवचे लोक जे आसा ते एकठांय येवन हे तुमी घर बांदपाक हें करतात, काम करतात, तेन्ना तुमचो आदार आमकां जाय. किशन बाबाक पयलीं हांगा एक खोप आसली, खोप बारीकशी खोप ती. पण आयज जर पळोवपाक वचत जाल्यार हें बऱ्यापैकी घर जाल्लें आसा. हांवें थोडोसो वाट मागीर हें दिलो, बागर आसलो, कंपाउंड आसलो, थोडोसो जागो दिलो. कारण जर बरी कोणाली जाता जाल्यार थोडेशें फाटल्यान घेतली म्हण कांयच हरकत ना. आनी आमकां सर, आमचो रमेश तवडकर सर, आमची मॅडम सविता मॅडम, आमची भयण, आमी सदांच सांगता की कोणालें जर बरें जाता जाल्यार अवश्य तें करचें, जेणे करून पुण्य मेळटलें. आनी दोगांच्याय मंत्र्याच्याय उतरांचेर आनी आमच्या मॅडमीच्याय उतरांचेर आमी सदांच त्या पावलांक पावल घालून वयतात. फुडें वयता आसतना जें घर हें करता आसतना कंपाउंड पयलें हें केलें आमी, फावंडेशन घातलें. फावंडेशन घालता आसतना आमकां गांवच्या लोकांचोय बऱ्यापैकी साथ मेळ्ळो. त्याच बरोबर आमदार, मॅडम आनी बाकीचे कांय बऱ्योच बायलो ज्यो आसा त्यो काम करपा खातीर हांगा आयल्यो. खूब बरें दिसलें. आनी हें घर आज तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार खोपीचें रुपांतर हें घरा मदीं जाल्लें आसा. आयज तुमी सगळ्यांनी येवन पळयल्लें आसा.